आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. पणजे महापालिका वेंचणुकेन वॉर्ड 14तल्यान वेंचणूक लढोवपी नगिमा बेगम शेखान पणजे कार्यालय उक्तें केलां. तिका काँग्रेसीन तेंको दिला. सगळी भांडवल जाल्ली आसा आनी 20 वर्सां जालीं म्हजो वाट तसोच आसा तसोच. म्हाका बहुतेक तेची इम्प्रुवमेंट करपाची आसा. कितें प्रायोरिटीज? म्हणजे एक बालवाडी करूंक जाय. बालवाडी एकूय ना, येदो व्हडलो वाडो आसा, कांयच बालवाडी ना. आनी दुसरे फुटपाथ्स आसा ते सगळे आसा तशें आसा. गार्बेज प्रॉब्लेम. दिल्ली जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटींतले अफजल गुरूचे प्रकरणाचो स्वाभिमानी भारतीय संघटनेन निशेध केलो. संघटनेन पेडण्यां निशेध रॅली काडली. तुम्ही राजकारण करा, पण राजकारण करता आसतना देशाच्या विरोधात जो उलयता तेका जमनीचेर हाडूकच न्हय. आमी सगळ्यांनी हेच्या खातीर सगळ्यांनी तयारी करपाक जाय. अशा देशद्रोही विरोधात आमी विरोध करपाक जाय. देशाच्या अस्मितेचा प्रश्न आसता त्यावेळी सगळ्यांनी एक जावप आनी जी गोष्ट चुकीची केली देशद्रोही केल्ली आसा ते खतपाणी घालप ना, तेका तसो पुन्हा जातलो हेची दक्षता सगळ्यांनी घेवप. मडगांव स्वच्छ अभियानाक राज्यपाल मृदुला सिन्हान सुरवात केल्या. 2016 गोंय स्वच्छ करपाचो उलो राज्यपालान मारलो. 2016 में जब फिर से आकलन होगा देश भर में कौन सा जिला कौन सा राज्य प्रथम आया, तो मैं चाहती हूँ, मेरी ये इच्छा है कि मडगांव पहला जिला हो जाए और गोवा पहला राज्य. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तिसऱ्या वोडाफोन जीएफडीसी रायझिंग स्टार्स फुटबॉल सर्तीची फायनल आयतारा वास्को टिळक मैदानार जातली. 3 वेगवेगळ्या गटांनी फायनल मॅच जातली. फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन 31 सेंटरांतल्या सुमार 3500 भुरग्यांनी सर्तीत वांटो घेतला. The finals of the third Vodafone GFDC Rising Stars football tournament is scheduled for 21st February Sunday 3 to 6 p.m. at Tilak Maidan, Vasco. It will be the culmination of the 6-month-long tournament where 3,500 over GFDC grassroots trainees have taken part in the intra-center and inter-center phases of this tournament. We expect a very exciting finish where a lot of talent, skills of the highest quality will be displayed by the teams in the finals. 3 teams under age group 10 and 13 boys and under age group 13 girls will compete at the finals of the third GFDC Vodafone Rising Star football tournament. This is the only grassroots initiative of its type in the country where the youngsters are being trained in the game and provided a competitive environment to showcase their skills. तामिळनाडूत जाल्ल्या नॅशनल स्कूल गेम्सात गोंयच्या स्क्वॉश टिमीन बरी कामगिरी केल्या. 17 वर्सां आनी 19 वर्सांच्या गटांत चलयां पंगडांत कांशा पदक फावो जालां. 14 वर्सां गटांत यश साळुंकेक भांगरा पदक फावो जालें. लास्ट टाइम से भी इस टाइम काफ़ी अच्छा मिला हम लोग को, क्योंकि गर्ल्स अंडर 19 बहुत काफ़ी अच्छा किया. हमारा ब्रॉन्ज मेडल मिला अगेंस्ट महाराष्ट्र तमिलनाडु से खेला, उनके अगेंस्ट हम लोग को ब्रॉन्ज मेडल मिला. और गर्ल्स अंडर 17 भी काफ़ी अच्छा खेला, वो लोग को भी ब्रॉन्ज. और हमारा एक यश सालोंके काफ़ी अच्छा खेला, वो उसको गोल्ड मेडल अगेंस्ट महाराष्ट्र खेला था उसने. ये फर्स्ट गोल्ड मेडल है नेशनल स्कूल गेम्स में अभी, और पूरा टीम इवेंट में गोल्ड लाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम. और इस साल गोल्ड मिला है और नए प्लेयर्स के साथ खेलने भी मिला है, नए कोचेस को देखा है और नया एक्सपीरियंस बना. We all got to play matches against better players and good players. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.